कांदोळेच्या लोकांक ओडीपी नाका. ओडीपीक लागून पर्यावरणाक मार बसतलो. सरकारान ओडीपी फाटी घेवचो म्हणून लोक मागता. ग्रामसभेतूय पंच आयकून घेनात म्हणून लोक बेजार जाले. लोकांनी ग्रामसभा अर्ध्यारूच सोडली. काल जेन्ना आमी ग्रामसभा चलतना डिमांड केलो की आमी एक रेझोल्युशन घेवया की वी ओपोज पीडीए, वी ओपोज ओडीपी. मेन म्हणजे ओडीपी, नॉट डायरेक्टली पीडीए. पीडीए सगळ्याक ओपोज आसात, आमचोय सपोर्ट आसा जर ओपोज आसा किंवा गोंयचो जाल्यार. ओडीपी बिकॉज इट इज नॉट प्लॅन्ड. आमकां ओडीपी जेन्ना पंच मेंबरांनी सांगलें की बाबा तुमी 4 बोडकां जी उलयता, 4 बोडकांच उलयता पंचायतीन सांगपाचें म्हटल्यार. कित्याक उलयता? कित्याक सगळीं उलोवंक वचत जाल्यार तांकां खंय तरी त्रास जाल्या, हेज्या पयलीं नोटीसी येयल्या, कोणाक अटॅक जाल्या, कोणाक हॅरेसमेंट जाला. ह्यो कांदोळेच्या बद्दल जर तुमकां सांगपाची गरज ना. बट 4 लोक उलयता, बट तेंच्या फाटल्यान ते टॅक्निकली सावंड आसात आनी लोक उलयना हेजो अर्थ असो न्हू. काल पंच मेंबरांनी म्हणलें ना फुडें की तुमी 4 बोडकां उलयता. तेन्ना आमच्या पात्रांवान म्हटलें जो म्हाजे कुशीक तेणी की बाबा 4 बोडकां उलयता जाल्यार आमचे जर तुमी आयकोन घेयना जाल्यार आमी सभा त्याग करतले, आमी उठोवन या. कित्याक पंचायतीन बसून फायदोच ना. लोक मेजॉरिटी एक सांगता, तुम्ही हेड टेबल एक सांगता, चेअरमॅन एक सांगता, आख्खे पंच उलयतात. तेन्ना एक कोण तरी पंच मेंबर म्हणपाले तुमी 4 बोडकां लागून करुया. तेन्ना म्हटलें 4 बोडकां उलयता जाल्यार आमी 4 बोडकां वयता. तेन्ना प्रत्येक जाण 4च बोडकां थंय उरलेली. सांगपाचें म्हटल्यार 4च बोडकां थंय उरलेली आनी प्रत्येक जाण उठोवन ग्रामसभेचो 12 जावच्या पयलीं गेलो. कांदोलीन पळय नो डेव्हलपमेंट झोन आसले ते ऑचेत लर्न केल्या, ते इमिजिएटली कॅन्सील करपाक जाय. आनी हो रोड जो मॅनग्रोव्सांतल्यान दाखयला आनी इट इज ऑल्सो कमींग इन CRZ एरिया, इट शूड बी इमिजिएटली रिमूव्ड एंड फ्रॉम द ODP. साळ न्हंयत कसल्योच मोटरायज बोटी चलोवंक दिवचे ना म्हूण osोळण्या वेळी कावेलोसी ट्रेडिशनल नुस्तेमारांनी थारायला. 200 नुस्तेमार फामिलीचे न्हंयचेर पोट भरता. मोटरायज बोटींक लागून प्रदूषण जाता, ताची जाळ खंय इबाडटात. टुरिजमाच्यो कसल्योच गजाली न्हंयत नाका म्हणून नुस्तेकार खंय कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स आनी नुस्तेमारी खात्या मेरेन वतले. यांचे ऑलरेडी रेजोल्यूशन अननोट केला की ह्यो बोट्यो ज्यो टुरिजम रिलेटेड जे चलता हिंगा त्यो बोट्यो आमकां हिंगा नाकाय म्हणून. सो ते आमी ते रेजोल्यूशन घेवन आनी प्लस आज कितले हाजीर हाडले तेंगे सिग्नेचर तो अटॅच करून कॅप्टन ऑफ पोर्ट्सा आनी डायरेक्टर ऑफ फिशरी दितले. काय उपाय येना आनी कितें करपाचें आमी कितको एक्शन करपाचें तें चोवपाचें. कायदे करून कितें नुस्तें तें पयलीं करप आनी मागीर जायना जाल्यार फुडले स्टेप घेवप. जें आतां सांगलां तिसऱ्यो कालवां ती मेळना म्हणून, ती कित्याक मेळना? पूण फकत बोट आयल्या आनी मिटींग जातलें. म्हाका दिसता आमच्या रिवर सांबाळटा जाल्यार आमकां एक क्लियर कट प्लॅन आसपाक जाय. घेव एक ब्रेक.